नमस्कार. सध्या आम्ही असा पर्याय सत्तरी हांगासर माझ्या फाटसून तुम्ही एक स्कूल पळयता ते प्राथमीक सरकारी प्राथमीक स्कूल आसा. आणि त्या सरकारी प्राथमीक स्कुलान सकाळच्या वरांचेर एक 9:30च्या वरांचेर लायल्लो फॅन जो मे म्हयन्यान मेंटेनन्स करून नवो फॅन लायलो, त्या फॅनाच्या जो सकयलो भाग आहा तो पडून एका 9 वर्साच्या चेडवाच्या कानाचेर पडलो आनी ताका दुखापत जाली. अशी घटना सकाळी घडली. ह्या जेन्ना आमी हांगा जेन्ना पावले तेन्ना आमकां कळ्ळें की मे म्हयन्यान सरकारी शाळेचे रिपेर करपाक काम हातीक कंत्राटदारान घेतलेलें. आनी ताच्या उपरांत आजच्यान सेंट्रल परीक्षा जी NEP सिस्टमा प्रमाणे परीक्षा स्टार्ट जावपाची आसली, त्याच वेळेचेर हांगासर भुरगीं जी परीक्षेची तयारी करून आयिल्लीं त्याच टायमाचेर 9:30च्या वरांचेर जो वयर सिलिंगाक फॅन आसलो तो सिलिंगाचो फॅन तुटून त्या चेडवाचे कानार पडला. आणि हो जर तुटतो फॅन जर तकलेर भुरग्याचेर पडलेलो तर भुरगे आनी जगोंक शकतात नाही. भुरगे उरपाक शक्यता ना. आता ते कानच मातसो कातारलो त्याचो इतक्यान स्टॉप जालें म्हणून सांगा. आणि फाल्यां हे फॅन पडून दुसऱ्या भुरग्याक जगोवपाची शक्यता आसा. पूण अशें काम करणें योग्य न्हू. काम वेवस्थीत करूंक जाय न्हू, कारण भुरग्याची जबाबदारी ती. काम केन्ना केला? हे काम मे म्हयन्यान केला. मे म्हयन्यान हालीं केला. हालीं केला. सांग. उमेश माझी हांव भायर आसलो गेटी भायर तेन्ना टिचरी येवन धांवन येयली. चेडवाक कानाक लागलेलें म्हणून आमकां बी कळना की कितें जालां ते फॅक्स. हांव डायरेक्ट येयलो स्कुलान, पळय जाल्यार ते कान तेजो कट जाल्लो. हांगातली जी एरिया आसा ताका बाउंड्री ना हेचो अर्थ की कोणी हांगासर येवं शकता, कितें अघटीत घटना घडूं शकता. कित्याक ही भुरगीं जी आहा ती सामकी ल्हान आहा. रानटी जनावर म्हणा नाजाल्यार सरपटचें पाणी म्हणा हांगासर बिंदासपणे वावरूं शकता. ही ओपन प्लेस हो ही हेड आधी ग्राउंडाची हेड आधी हेजी पर्सनल आपली घातली बाउंड्री. हेड ओपन आहा न्हू, ते हेडीन गेट आसा. हांगा जनावर बी अशें जाता हांगा कितें? जनावरां बीन हांगा सगळीं जनावरां येता हांगासर. हय. ही सगळी रानवटी एरिया न्हू. म्हणजे ती हांगा कशी परिस्थिती आई पळया शाळेची. हांगा लागीं टॉयलेट नाही पळय भुरग्यांक वयतलो जाल्यार ती शाळेन वचोंक जाय फाटली शाळेन. स्टुडंटा खातीर सुद्दां जाता.